वरून तुका समज केल्लो पणजे पुलीस स्टेशन मोर दॅन 2 hours म्हाका दिसता क्वेश्चनिंग जाली भितर. सो कितें जालें एक्झॅक्टली सांगूंक शकता तूं? ना चोय आमी गोंयकार आमी एकठांय रावताय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आमी धर्माचे आमी केन्ना पॉलिटिक्स केन्ना केलें ना आनी केन्ना करपाचें नाय. एक डायरेक्ट मेसेज युथांक ते भाशेन मुगे सगळे गोंयकारांक 2027 हागे इलेक्शन बेगीनूय येवपाय हे फकत सगळे डायवर्जन चलता. मागता आज जोण सगळे गोंयकारांक बाराबोर एकवटान रावया आमी. ही कित घडना घडटाय ते दिसांनी गोंयांत अशें करून केन्ना पयलें केन्ना जालें ना. बट बिकॉज देर आर सो मेनी अदर इव्हेंट्स हॅपनिंग इन गोवा, इलिगल कन्स्ट्रक्शन, लँड फिलिंग, हेशें तेशें, कासिनो, सँड ड्यून्स, रिवर, सगळे कडेन पोल्युशन, बिल्डर कम्युनिटीक कारापूर चलता लोदा प्रोजेक्टा डायवर्जना करप ते सगळे लागून ही आतां ही न्यू टॅक्नीक कळ्ळ्या सरकारान. आय एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ गोवा I would never say such a thing. I have not said such a thing, to be very honest. Very clear cut. तो व्हिडिओ जो ते मी सर्क्युलेट केला तो तोडो दाखयला आनी ट्विस्ट करून दाखयला. सनातन धर्माचे हांव केन्ना उलोवपा ना. सनातन धर्माक हांव रिस्पेक्ट करता. आय रिस्पेक्ट इट होल हार्टेडली. हांव एवरी इयर मुगेलो एकलो फ्रेंड अर्चित नायक म्हणटाय तो एक्स शांताराम नायकागेलो चेडो तो तेगे बायल म्हाका एवरी इयर पुजा करून म्हाका राखी बांदता. आमी गोंयकार आमी अशें करून केन्ना करपा नाय. थोडो अशें करून लोक जालो की डायवर्ट टॉपीक डायवर्ट करपाक रिलिजियस कम्युनल करूं सोदताय गोंयांत. पूण हांव आजून मागोता सगळ्यां कडेन मातशें हे जो टॅक्नीक जो काडवा लेट्स नॉट गेट इन टू इट. लेट्स स्टे विथ लेट्स बी व्हेरी पीसफूल अँड स्टे इन गुड हार्मनी इन आर स्टेट. दॅट्स अ हंबल. भरपूर तेमचे पुलिसां गुन्यांव गुना तेमचे प्रेशर हाडवा तेंक देखून सोत खबर आहा कितें चलो तें. तो व्हिडिओ तुम भावांनी बरे भाशेन चोयल्या ते व्हिडिओचे कांय उलयलें ना हांव. आनी 20 ते 1 व्हिडिओचे म्हाका सांडेचो आपयला. मुजे बारा मुगे सगळे इश्ट बाणाले सरपंच बाब झेवियर, कोरमणे सरपंच बाय सेंड्रा, आमगे पंच कोलवाचो बाब पिओ, पंच बाब जेफ्रासीस, मुगे भाव व्हडभाव बाब रेगन आनी एक्स सरपंच बाब रेमी आनी सगळे फ्रेंड जायत लोक येवपा सोदतालो की पूण आमकां तेश करून करूं नाका. हिंग लोकां आनी बिस्तो इट्स अ क्लियर कट मेसेज टू द गव्हर्मेंट. डू नॉट प्ले पॉलिटिक्स ऑन रिलिजन. इट्स नॉट गुड. वी हॅव नेवर लिव्ड in a wrong way. We have always lived together as one community. So yes. आन्सर करता 2 वरां. कितें क्वेश्चनिंग केली 2 वरां? क्वेश्चनिंग तेच कितें म्हणले मी तो व्हिडिओ चोयले तेमी. हांवें म्हाका व्हिडिओचो एक्सप्लेनेशन मागिल्लें तेमी. व्हिडिओचे कोण कोण आसलोले ते इन्साल तेमी तेमगे डेजिग्नेशन इन्साल तेम कडेन. हांवें पयले व्हिडिओ काडपा हांव जेन्ना ते गौतम गड्डरान एक स्टेटमेंट तो व्हिडिओ आमी चोयल्लो ते दोना हांवें पयलो स्टेटमेंट काडलो अपील केल्लो की आमी पीसफूल रावया पूण हांव वयतलो कंप्लेन दिवपा म्हूण सकाळीं एसपीक. आनी हांवें सकाळीं कंप्लेन दिल्ली. म्हजे बराबर दुसरे काँग्रेस पार्टीचे देखून दिल्ले आनी दुसरे वेगवेगळे पार्टीचे सोशल एक्टिविस्ट सोशल वर्करान जायत जाणांक कंप्लेन दिल्ले. तेच हाटी तेच दिसा सांजचे आमी एक बायनावलिंग सिटीजन्स म्हूण एक वॉट्सॅप मेसेज गेली की आमी सगळे एकठांय जावन कोलवा पुलीस स्टेशनार मेळटले म्हूण. थिंगा देखून आमी पिसफुली केला. थिंग देखून फकत कंप्लेन फायल केली आमी आनी कांय न्हू. नथींग वॉज अनकॉन्स्टिट्युशनल. नथींग वॉज इन अ फिट ऑफ एंगर. इट वॉज व्हेरी पीसफूल. And then after 2 days a candlelight protest we did. So they asked me questions on who were present, who was absent and whatever. Indirectly what I'm telling you, the Goa police are aware what is happening. They are not interested. They know very well there's no into kai na bisto board korupa. Again I'm saying how much divert korupa topic because government is doing so many illegalities. How much divert korupa and the lokak चेंज करपा मायंडसेट इतले रे. गव्हर्नमेंट खंय तरी मुद्दम हॅरेस करता अशें दिसता तुका? हॅरेसमेंट न्हू हें बाबा. सांडेचे आपयप कित्याक? हांव भिलना आनी हांव भिवपा ना. तेच भाशेन म्हजे सांगाती आहाय ते कोणूय भिनय. हिंग हिंदू देखून भाव आहाय मुगेले म्हजे बारा. हांवें एंटिसिपेटरी बेल देखून काडना आनी हांव काडपाचो ना कित्याक हांवें कांय वायट केलें ना.
आतां हे प्रेशर टॅक्टीक की चलत तें कोणा भिवपा सोदताय ते सरकारान जबाब दिवपाचे पूण हांव भिवपाना कित्याक हांवें कांय वायट केलें ना सो आमचो कॉन्स्टिट्यूशन कितें सांगता फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दॅट्स वॉट आय एम डुईंग बट इन माय लिमीट आय एम नॉट डुईंग आउट ऑफ लिमीट व्हेरी क्लियर कट सो देर इज नथींग एक्चुअली दिसतो बोवाड केला कांय करपा नाका हांव एज अ Goan citizen, I am requesting once again to the youth of different religions, Hindu, Catholic, Muslim, do not get excited and don't post anything. Not required. Let us stay united. कोण भायर सावन येयन आम काबूस करतले आम आबूस जावपा न्हू एकठांय रावया एकवटेन रावया लेट्स स्टे इन पीस एंड हार्मनी हांगकडे म्हणटा हांव सनातन धर्माक हांव सद्दां मानता आय रिस्पेक्ट इट I have never said a word against Sanatan Dharma. I have only said that this Gautam Khattar and those organizers who did that event should be banned. What is wrong in that? I am not going against that statement. Gautam Khattar should be banned in Goa. The organizers who did that event in Vasco should be banned. They should not be allowed to do a event again. For what reason? To excite the people again? It's not required. You can ask that day when we were in Kolwa, the Sarpanch of Karmana was there, Sandra, the Sarpanch of Benaulim was there, PO was there, your ex-Sarpanch, Remy was not present, but there were so many over here, Jeffrazis were there, there's so many over here, they all were there that day, we didn't say anything, you can ask them. परत आपल्याला म्हाका आपयला हाल्या आपयला हांवें विचारलें म्हाका हाल्यानी कितें आपयला नाही तूं येवपा पडटा बिस्ते आनी एक रुटीनी हांवें म्हणलें हांव तुमकां पयलें सांगत म्हणलें हांव तुम हाले आपयता हांव येता सी आय एम अ लॉ अबायडींग सिटीजन म्हाका सकाळीं 11 हांव चाय पियोगे रेस्टॉरंटाचेर बसलो तेदोना म्हाका 11 मॅसेज घायली तेमी हांव येयला 4 आय वॉज सपोज टू ट्रॅवल टुडे आउट ऑफ गोवा आय कॅन्सल्ड इट फूल पे फॉर ऑल ऑफ दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दिस इज अ कंप्लीट हॅरेसमेंट and tomorrow also that they've called me I will go but again I will not take an anticipatory bail very clear cut there's nothing to fear in my own land why should I fear कितल्यांक आपयला फाल्यां हाल्या म्हाका देंपराव आपयला बरं म्हणजे एट टायमार 4 म्हणून तशें आसतलें हय देंपराव आपयला म्हाका ओके हाल्या थँक्यू तुमच्या वांगडा आनी कोणाक आपयला वा तुमी सिंगल ना म्हाका आपयलें खबर आहा म्हाका आनी कोणा आपयलें जाल्यार म्हाका खबर ना पूण म्हाका आपयला हाल्या